नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आयज तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता जो चॅकपोस्ट आसा तो पोळे चॅकपोस्ट आणि आयज आमी आसा काणकोण मतदारसंघात परत एक फावट सांगपाक सोदता 14 फेब्रुवारीक जेन्ना मत मारपाक वयतले विचार करात डेव्हलपमेंटाचो विकास जाला काय ना काय विजन कितें आसा तुमचे लिडरांचे सगळे पळोवपाची गरज आसा आमी सध्या सारके बॉर्डरीचेर आसा गोंयच्या हांगाच्यान कर्नाटकाची बॉर्डर सुरू जाता आणि आमी पळोवपाक शकता जे सध्या कोवीड प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ते आमच्या फाटल्यान जे पुलीस आसा ते बरे तरेन हांगासर घेताना दिश्टी पडटा हांगासर जे चॅकींग आमच्या गोंयान एंटर जावपाक जे कितें लागता त्यो सगळ्यो गोश्टी हांगासर चॅक केल्यो वता आणि म्हाज्या आतां सध्या जे तरेन कोवीड केसीस वाडटा ते तरेन आतां प्रत्येकाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी कितें करपाक जाय ते सो त्या खातीर सुद्दां आमी जतनाय घेवपाची गरज आसा पूण आयज काणकोणाक कितें आसा काय म्हणजे काणकोणच्या लोकांक कितें दिसता हे सगळे पळोवपाचो आमी प्रयत्न करतले सद्याचे हांगासरले आमदार जे आसा ते म्हळ्यार इजिदोर फेर्नांडीस जे बीजेपीचे आमदार आसा जे काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर निवडून आयिल्ले 2017 आणि आतां बीजेपीचे आमदार आसा तशेंच काँग्रेसीचे हांगासर सद्याचे जी टिकेट डिक्लेअर जाल्ली आसा ते म्हळ्यार जनार्दन भंडारी हांकां ते काँग्रेसीचे हांगासर उमेदवार आसतले बीजेपीचे कोण आसा अजून पर्यंत ते सारके क्लियर जाल्ले ना बीजेपीचे लिस्ट जे आसा तेतूर कळटलें की बीजेपीचो हांगासरलो लिडर कोण आसतलो तो त्याच परी हांगासर आम आदमी पार्टी आसा आरजी आसा टीएमसी आसा सगळे आपले कॅन्डिडेट हांगासर दवरपाचे आसा सो कितें जातलें हें लोकां कडल्यान आयकुया हांगासर विकास जाला काय ना डेव्हलपमेंट जाला काय ना लोकांक कितें दिसता ते आमी हांगासर पळोवपाचो प्रयत्न करुया आमी सध्या पालावले आसा आणि परत एक फावट हांव ही गोश्ट सांगपाक सोदता जेन्ना तुमी वोट करपाक वतले तेन्ना 10 फावटी तरी विचार करात की आमी कोणाक वोट करतात डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना स्वताचो न्ही जाल्यार गांवान तुमच्या खातीर ज्यो वस्तू जाय त्यो जाल्या काय ना बेजिकांतल्यान सुरू करा रस्ते सारके आसा उदक मेळटा इलेक्ट्रिसिटी आसा ह्यो सगळ्यो बेजीक आसा ताच्या नंतर हेल्थ फॅसिलिटीज एज्युकेशन फॅसिलिटीज तुमच्या लिडराचें विजन कितें आसा जें जालें हेज्या पयलीं काय ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवपाची गरज आसा आमी सद्या पालवले आसा आमचे बरोबर मानेस आसा बाई तुमचें नांव दयानंद न्ही कांता देसाय बाय हांव मातसो आतां डेव्हलपमेंटाचेर उलयतात पूण 2017चे इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना इजिदोर फेर्नांडीस काँग्रेसी टिकेटीचेर निवडून आयले ताजे नंतर ते बीजेपीन गेले लोकांक आवडली ही गोश्ट कितें दिसता तुमकां ना तशें आवडलें न्हू ती चेंज जावपा जायना न्हू ते एक फावटी निवडून आयलो तसोच रावपा जाय न्हू बरोबर तुमकां कितें दिसता बाई आमकांय तशें दिसता एक फावटी एक पक्षान रावलो तेतूंतल्यान रावलो बरें दिसता नाजाल्यार आमकां तें वायट दिसता तांच्यांनी आनी बाकीच्या लिडरांनी डेव्हलपमेंटा खातीर गेलो विकासा खातीर गेलो हांगा ही 5 वर्सां विकास जाला तसो ना व्हडलोसो खास ना कांय अजून आमकां कांय दिसना विकास तुमी पळयला बाई तो विकास कांयच ना कितें गरजो आसा हांगासरल्यो कितें तुमकां जाय जें मेळोंक ना अशें दिसता किंवा जावपाक जाय ह्यो गोश्टी ते रोडाचेर डांबरीकरण लोकांचे जॉब्स ते पयर आतां पयशे घेवन हें केला म्हणटा तें जालां तें सगळें जालां रोंग न्हू तें सगळें रोड बी डांबर जाल्लो सो रस्ते अख्खे गोंयचे खड्डे जे आसा ते पुरयतले अशें म्हटलेले हांगासर तशें कांय दिश्टी पडना वयल्यान व्हडले व्हडले खड्डे दिश्टी पडटा दिसता ना थोडे पुरयला थोडे हें केला उरल्या हय थोडे उरला एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत कशें पळयता अनएम्प्लॉयमेंट आसा हांगासर कारण म्हाका आयकपाक आयलें की अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां एक मेजर इशू आसा हांगा आसा खूब आसा अनएम्प्लॉयड यूथ हय आसा पूण हांगासर तशी इंडस्ट्रीज बीन तशें कांय ना न्ही हाडूंक कांय ना आमी सध्या पाळोले बिचाचेर आसात आनी आमच्या बरोबर आमचे टॅक्सीकार भाव जे आसा तांच्या बरोबर उलोवया पूण परत एक फावट सांगता तुमचें मत विकूं नाकात आमी एक परत ही गोश्ट सांगपाक सोदता तुमकां की मतां तुमची विकूं नाकात तुमकां कदाचित 5,000 दितले 2,000 दितले पूण विचार करात की ही 5 वर्सां तोच लिडर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर राज करतलो तुमचे सगळे प्रश्न तांणी एसेंब्लीन पावोवपाक जाय तो बरो आसा काय ना हे विचार कर आनी मागीर मत मारात आमच्या बरोबर काय भाव आसा काय प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदता
आतां डेव्हलपमेंटाचेर उलोवया आमी ज्यो कितें हांगासर तुमची तुमकां जे इश्यूज फेस जाता करतात तुमी ताच्या बद्दल उलोवयात. हांव स्टार्ट करता 2017च्या इलेक्शनान तेन्ना हांगासरले आमदार जे आतांचे आसा इजिदोर फर्नांडीस काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यान जिखून आयले आनी मागीर ते BJPन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट. कितें दिसता तुमकां? ना आवडला ना लोकांक आवडला. तुमकां कितें दिसता मागीर? ना आमकां आवडना ती येयलो तो येयलो पूण कांय डेव्हलपमेंटान आमगे जालें ना. चडशा आमदारांनी मागीर सांगलें की आपूण पक्ष बदलला कारण डेव्हलपमेंटाक विकास करपा खातीर. ही 5 वर्सां विकास दिश्टी पडटा तुमकां? कांयच विकास ना काय करूंक? कांयच आनी पयशे घेतलाय म्हणटाय तेमी आनी पूण पयशे उशा घेवन दितलाय आनी डेव्हलपमेंट कांयच करूं ना. कांय करूं आनी लोकांची कामां कांयच करूं ना. कामाय कांय ना कामांय कांयच करूं ना. कशें पळयता विकास जाला? आतां डेव्हलपमेंट म्हळ्यार खंयचो केला तेणी ते तुमी विचारा तेका. आमकां पळय पालोलें जी वन ऑफ द बेस्ट बीच पॅराडायज बीच ऑफ गोवा आनी इवन इंडिया. आतां ते रोड पळय आतां खंयच्यान थंय पावता म्हळ्यार कितलो पिड्यार जालो आसा तो रोड. रोडाचें काम कांय ना कित्याक तो आतां पळय डेव्हलपमेंट केला म्हणटा खंय 1000 कोटीचे कितले तरी तेणी आपल्यान डेव्हलपमेंट केला म्हणटा. आमकां हांगा दाखोवता ट्युरिजम प्लेसी तेणी कितें डेव्हलपमेंट. खाली एक टॉयलेट बांदला 1.5 करोड खंय. तितलेच तर आमगे गांवां एक टॉयलेट घरात दिल्लो न्हू जाल्यार ते कितले टॉयलेट मेळटातले म्हणजे वेस्ट. त्या टॉयलेटीचो 40 लाख म्हळ्यार व्हॅल्यू ना. 1.5 करोडाचो टॉयलेट तो 40 लाख म्हळ्यार व्हॅल्यू ना. तूं जाल्यार वचून पळोवन येता टॉयलेट. पळयल्या तेन्ना कळटा. म्हाका दिसता की ज्यो सामान्य गरजो आसा लोकांचे त्यो म्हळ्यार रस्ते बरे तरेचे रस्ते इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक बीन मेळटा टायमार हांगा? उदक आमकां मेळटा ना अशें ना पूण आतां तूं पळयलें जायत आमचे ऑल ओवर इंडियेक किडनी फेलियर काणकोणाक चड आसा. पायपलायन म्हूण चेंज केला पूण अप टू अर्द वाटेसान बंद आसा. म्हाका दिसता ताजेर स्टडी जाताली फाटल्या दिसांनी की हांगासर कित्या खातीर अशें आसा ताजेर कितें तुमकां सांगलां बीन ताजेर कितें जातलें बीन? आमकां केन्ना कांयच ना. आतां पळय आमकां टॅक्सीकारांक आतां फर्स्ट कोविडाक हेका कोणी कांयच हेल्प केलो ना. आतां परत पळय सेकंड आतां हे पळय बंद आसा गाडयो ऑलमोस्ट कोण ना हांगा. कोण आमचो तुमचो लिडरूय कोण विचारना हांगा? ना आमकां कोणी कांयच विचारना. आमकां गव्हर्मेंटान मिटर बसय म्हणलो. BJP गव्हर्मेंटान मिटर बसय म्हणलो 2 दिसान पयशे रिटर्न करता म्हणले. 4 म्हयने जाले सगळ्यान परत केला कोणा अजून ना. अजून येवना तुमकां? कोणाक ना पयशे ना. दुसरे 5,000चे फॉर्म भर म्हण सांगले 5,000 मेळटा म्हण. ते आख्ख्या गोंयानूच कोणाक मेळोंक ना 5,000 म्हाका दिसता. अजून तुमकां मेळाल्या नको? ना कोणाक मेळना म्हणून तुमी प्रमोद सावंताचे कांयच आयकनाका. कित्याक तो म्हणटा तेणी स्ट्रेट सांगले जेका दिसता मेळचे तेणी भरचे. म्हाका दिसलें मेळची ना म्हणून हांवें बोलना कित्याक म्हाका मेळना हांवें बोलना. तुका पयलींच खबर आसलें दिवसांनी? कित्याक ते पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें गंदा पर धंदा. बरोबर. म्हाका सांगा तुमी आतां इतले हांगासर आतां टॅक्सी भाव आसा एक गोश्ट तर हांवूय पळोवंक शकता की ट्युरिजम बिजनस जो आहा तो ह्या फावटी मातसो कमी आसा. तुमकां मदत कशी कोणी कितें सांगला बाबा अमके तरेन आमी करूं शकता कितें एक ट्युरिजम प्लॅन सुद्दां तुमचे कडेन कितें उलयला? आमकां ट्युरिजम मिनिस्टर केन्ना वचून पळयलें ना आनी ट्युरिजम प्लॅन खंयचे पळयतले. आमकां कोणी कांय सांगलेंच ना जाल्यार केन्ना कोणी हेल्पूच केलें ना. आमचे थोडेशे टॅक्सीकार भाव आमचे MLA कडेन गेले कित्याक मिटराक पयशे ना. तेणें सांगलें कितें तुका दिलें जाल्यार परत दुसरो दिला तिसरो येतलो म्हणून. कोणाक कांयच कसलीच हेल्प केली ना. लोकांनी भाड्यान आपल्या भांगर गोल्ड लोन काडून इन्शुरन्स भरला आनी आतां परत डावन जानेवारीकूच डावन जाल्यार फुडले उरले ते म्हयने कितकोन पट भरपाचे. आनी दुसरी गोश्ट तुमकां ते पयशे सगळे परत दितले म्हणून सांगलेले? कांयच ना आनी तो मिटर बसयला खरो पूण त्या मिटराचे गॅस्ट या म्हणलें जाल्यार मिटर नाका तुमगे रमसम रेट सांग म्हणटाय. मिटराचे काय सांगता? हय मिटराचे उलोवंकच नाका म्हणटाय. आनी जाय म्हळ्यार गव्हर्मेंटान आमकां 12 जाणां त्रासां उडयला. पयशे नासल्या कडेन लोकां कडच्यान पयशे घेवन मिटर फिटींग केला आमी पूण कांयच आमकां बेनिफीट ना त्या मिटराचो. बरं आतांच्या इलेक्शनाचेर मातसो येता आनीक तुमचे इश्यूज तेजे पयलीं आमी सय करूया. आनीक हांगासर तुमी इश्यूज कितें फेस करता जे तुमी बेगीन सॉल्व जावपाक जाय अशें पळयतात? सद्याक पालोलें मेन प्रॉब्लेम पार्किंग प्रॉब्लेम. ट्युरिजम इतले प्लेस इतले बेस्ट प्लेस गोंयान इतले ट्युरिस्ट येता पार्किंग इश्यूज प्रॉब्लेम आसा. दुसरी आतां आमच्या गोंयान हांगा टॅक्सीकार आमचे इतले वर्सां जाले बिझनेस करता. गव्हर्मेंट फुल्ल सपोर्ट करता कोणाक फक्त गोवा मायल्स. ताका आमी घाटी मायल्स म्हणटा गोंयकार कित्याक ताका ड्रायव्हर आसा ते सगळे भायले आसा. ते येता घेता वयता. आमी कितें केल्यार आमचेर कंप्लेंट जाता. आनी पळय आमची टॅक्सी तूं जाल्यार पळय व्हिडिओ काडून कितले टॅक्सी एप आसा. आनी सद्याक तरी 2-2, 3-3 टॅक्सीकार आसले एकच गाडी चलयता कित्याक चान्सीस कांयच ना. बरोबर. म्हाका सांगा आतां इलेक्शन जावपाचें आसा थोड्या दिसांनी. हांगासर एक गोश्ट आख्ख्या गोंयानूय ही गोश्ट पळोवपाक मेळटा की प्रत्येक पार्टीन 2-2 लिडर जाल्ले आसा. हांगासर आतां अशें म्हणटा की इजुद्राक टिकेट मेळटा मेळना रमेश तवडकराक मेळटा. हांगा इतले सगळे आसा. हांगासर BJP आसा काँग्रेस आसा काँग्रेसूनय 2-3 लिडर म्हणा काँग्रेस आसा
आप आसा RG आसा कशें पळयता हे इलेक्शन तुमी ह्या फावटीचें इलेक्शन कितें जातलें अशें दिसता आमकां चेंजीस जाय अशें म्हणटा चेंज जाय तुमकां चेंज जाय चेंजीस जाय BJPन सुद्दां जर फेस चेंज केलो जाल्यार तुमी मानतले पूण BJPन आमकां समजा त्रासांक उडयल्लो आनी BJP कशें मानपाक शकता सुद्दां काय येना कांयच होप ना BJP बीजेपीन समज तर टुरिजम सारकी केली ट्युरिस्ट आतां टॅक्सी कार भाव अशें न्ही खूब जाण आसा तांकां समज तर तेणें हेल्प केलें जाल्यार टॅक्सी कार कोण लोक कोण आसा ते BJP फाटल्यान रावतले आनी ना जाल्यार तर ह्या फाटी टॅक्सी कार आमकां दिसता काणकोणचे 90% BJP फाटल्यान ना भाई इलेक्शनाक म्हाका दिसता अजून म्हयनोय उरोंक ना तुमकां दिसता आतां कितें हेल्प पावतलो दिसना आतां दिसना पूण तेमी चिंतूंक जाय चिंतूंक जाय न्हू तेणी आमी पावतलो हे तेंच्यांनी मिटराचे टॅक्सीचे पयशे भरून 4 दिसांनी दिता म्हळ्यार तेच तेंच्यांनी दिवंक जावना आनी हेजे फुडें ते हेल्प कितें करूंक शकता आमकां आं दिवना अजुनूय दिवना वा मागीर कुंतून तो फटींग असले फटींगपणा आस्वासन दिवन आमकां अशें हें करूं नाका तुमीचे आमकां अजुनूय पटना तूं सांगता इतले लोक तुज्या फाटल्यान आहा तूं मान मरे इतले लोकांचे मान मरे तूं त्या वयल्या घाट्यांक लागून तांकां लागून तूं तें आसवाना आनी ती सगळ्या घाट्यांची तुका इलेक्शनां मेळटली म्हणून तूं हें उलयता गोंयकारांची चिंत मरे गोंयकारांची चिंत न्हू गोंयकारांची चिंतून तुवें करूं जाय न्ही फुडें आस्वासन दिता तो तेका तोंडार पयल्यार कळटा तो फटींग नंबर 1 म्हणून आं प्रमोद सावंत तेजें आयकता प्रमोद सावंत सद्या नंदीबैल जाला तेगे तो कितें सांगता तो तकले हालयता अशें करनाका हांव म्हणटा कितें फाल्यां मावीन गुद्दिनो दुसरे हितून उडी मारून वचपाचो मनीस आज हो कसो गेला मायकल लोबो कसो गेला तसो तो फाल्यां उडी मारून दुसरे हितून वयतलो हें तांकां खबर आसा हें प्रमोद सावंताक खबर आसा प्रमोद तकली कितें हालयता तुका कळना तूं चलय मरे तकली तुजी चलय मरे आं दुसरी गजाल हे पळय आतां हे पोस्ट आतां भुरग्यांक पयलींच तेणें भाशण केलां प्रमोद सावंतान हें दिता तें दिता गरिबांक हें दिता तें दिता तें दिता हें दिता इतलें हें दिलां सबसिडी दिला हें दिलां कोणाक ती सबसिडी तुमी आतां गरिबांक शीक म्हणटा शिकल्या नंतर गरिबांक तुमी पयशे मोठे मोठे लोकांक पयशे नोकरी विकून 40 लाख आनी 50 लाख हें करून तुमी विकता नोकऱ्यो शिकून कितें फायदो गरिबान मागीर कितें करपाचें गरीब दिवंक शकता आतां लोक BJPचेर विटले आसा पूण काँग्रेसीन समज बरो कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार लोक चेंज जाल्यार ते सांगूं शकता बरो कॅन्डिडेट म्हळ्यार कसो कोण जाय तुमकां ना आतां पळय हांव चेतन देसाय आमचे लोक हांगा कितले वळखता म्हाका खबर ना जनाक लोक वळखता इवन लोक म्हणटा महादेव नायक आतां TMCचो बीन आसा आम आदमीचो आसा RGचो आसा BJPचो आसा काँग्रेस आहा इंडिपेंडंट आहा म्हाका दिसता एक आतां एक काणकोणाक एक लॉटरी जाका लागला सांगा टोटल 35,000 35,000 सो विनिंग मार्जीन कितें आसता आतां 35,000 कितली वोटींग जाता गेल्या फावटी म्हाका दोग तीग जाणूच आशिल्ले आतां एक 5 जाण आसात जाल्यार ते कमी जातली विनिंग मार्जीन आतां सो एनीवे 7-8 हजार म्हणल्यार पडल्यार निवडून येतलो हेची गॅरंटी आसा 12,000 तरी लास्ट कित्याक म्हणल्यार इतली जाण रावले म्हणटरेच सारकें कोणाचे सपोर्टर आसात न्ही 8,000 विनिंग रे 8,000 विनिंग अशें दिसता पळोवपाक हय 8,000 इतले सुद्दां लास्ट टाइम तो चान्स पडला दोगांचो भांडण आनी तिसऱ्याचा लाभ जावन गेलो आनी तो लास्टाक परत तेतूनच येयलो ओके बरोबर सारकें सेम जालें मॅन्डेट आसली तांकां हे करूंकूच ना लोकांनी BJP विटून काँग्रेसी हाडली तो काँग्रेसी विटून BJP गेलो तुमी RGचो उल्लेख केलो RG आतां गोंय बरूय काम करता RG हांगासर आसा तशें हय आसा आमच्या काणकोणान आहा प्रशांत पागी म्हण कॅन्डिडेट आमी ताका अजून मेळ्ळे सुद्दां ना म्हाका RJक सपोर्ट करचो हांव RJचो सपोर्ट करतलो असो म्हाका फूल हें आसा हांव फूल आसा RJक पूण कितें आसा तो भुरगो बीन आसा पळय ताका तितले लोक वळखना तो आतां चालू आसा पूण ह्या फावटी गोंयान समज RJचेक तर 5 सीट येयली न्ही गोवा गव्हर्मेंट हालता क्या बात म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन फ्रँक म्हटलें हांव सांगूं सोदता RG खंयचो पळय सरकार पळय येतलो न्ही तो आतां इतले बेगीन सांगूं शकना इलेक्शन तेंच्यांनी टिकीट दिली नंतर हे आतां सरकारान जें कितें जालां इतले लेट टायमाचेर सारके टायमाचेर टिकेटी डिक्लेअर करता पयलीं कित्याक करना पयलीं राज्य अशें तशें नासलें हांव भाऊ साहेब बांदोडकरा टायमाचेर सुद्दां म्हाका खबर आहा 1961 हांव जल्म घेतलो तेजे नंतर मागीर भारत स्वतंत्र जाल्लें आहा कळ्ळें तुका हांवें पळयलां इलेक्शन इतली पळयलां हांवें आनी म्हाका इलेक्शनाची इतले हें आसा अनुभव आसा हांव सांगता तशें आतां सुद्दां कोण येतलो कितें हांव मागीर सांगूं शकता पूण आतां न्ही पूण सरकारान समज बरें केलें जाल्यार बरें जावूं शकता पूण सरकारा कडेन काँग्रेसी कडेन कांय जावपाचें ना BJP कडेन कांय जावपाचें ही सामकें लोक विटलेलो आहा तुमकां कितें दिसता कोणाक चान्स RG नाल्यार एक त्रिणामुल्लम कळ्ळें तुका तिवूय बी कितें कोण येता ती दोनां भितर येता ताका हांव दिवंक शकता आनी RG जी आहा पळय न्ही RGक लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय आतां इतले बेगीन कळपाचें ना लोकांनी समज सपोर्ट केलो जाल्यार आमी तांचे फाटल्यान रावतले 100% RG फाटल्यान रावतले लोकांनी सपोर्ट कसो करता न्ही ते प्रमाणे कळटलें हेजे फुडें हांगासर काँग्रेस जनार्दन भंडारी म्हाका दिसता ट्राय करता कशें आसा तांचें
पळय जना भंडारी ट्राय करता जाल्यार इतलो तेंप तो आमकां कोणाक येवन मेळना. म्हाका जाल्यार खबर ना कोणा टॅक्सीकारा बीन येवन मेळ्ळा काय म्हणून. कित्याक जेन्ना आमकां काणकोणाक चड पयस ना लागीं आसा. आमी आतां कोवीड सिच्युएशना इतले हे आसले आमकां कोण हेल्प करूं येयना आनी तो आतां हेल्प करून येवन कितें फायदो जातलो. करता जाल्यार आतां यो मेळोवन घे. तुका समज दिसता की आपूण इलेक्शनाक न्यू कॅन्डिडेट जाल्यार आमी आसा आमकां बीन यांग जाय. आमगे जाणटी बिणटी नाका. प्रमोद सावंतान सांगलें 1 नोव्हेंबरासान खड्डो दिसचे पडचो ना म्हणून. तुमी आतां बाळ्ळी साकून काणकोण येयला 20 किलोमिटर रस्तो पळयला. 20 किलोमिटर तो रस्तो पळय तेमकां कोणाक येवपाक जाय जाल्यार ते आगोंद कांप दारामांतल्यान येता कित्याक ते सायडीन रस्तो बरो आसा. गव्हर्नर येता जाल्यार ते सायडीन येता मंत्री येता ते सायडीन येता. हे सायडीन येना ते. हे सायडीन येयला जाल्यार रस्तो रोखडो रेडी जाता आसलो. ते सुद्दां येयले जाल्यार सुद्दां I5 गाडीचेर तांकां असले खड्डे बिड्डे तांकां कांय लागना. तांकां I5 गाडीचेर येता तांकां कांय लागना. आमकांच इतलें फोटींग उलोवप सोबना. 1 नोव्हेंबरा साकून एक खड्डो उरतना म्हणटा तो कितें गोंय म्हणल्यार कितें दिसलें ताका सांखळेच्याचो गांव. गोंय म्हणल्यार केदें व्हडलें आसा. एट लास्ट तुमकां एकूच येता तुमकां सध्या चेंज जाय हें नक्की जाला सध्या. 100 न्हू 200%. आमी सध्या पोळे पावल्या आणि आमच्या बरोबर एक मनीस आसा. आई तुमचें नांव? नीलम बांदेकर. म्हाका सांग आतां कांय प्रश्न आतां इलेक्शन जावपाचें आसा ते निमतान कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. 2017चें इलेक्शन जालें न्ही त्या टायमार हांगासरले आतांचे जे आमदार आसा इजदोर ते काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर जिखून आयले आनी मागीर ते बीजेपीन गेले. लोकांक आवडले बीजेपीन गेले ते लोकां कडेन उलयल्ले कितें आशिल्लें? आमकां तेजे कांय खबर ना कित्याक आमी ते इलेक्शनाचे लफड्यान आमी कसलेच पडनात. कोणी येवनी कशें आमगे गांवान बरें जाल्यार जालें. गांवान बरें जावपाक हय तितलेंच. कोणी येवनी. म्हाका सांग आतां तेंच्यांनी मागीर म्हणटा की डेव्हलपमेंटा खातीर विकासा खातीर गेला. ही 5 वर्सां विकास जाला? विकास म्हळ्यार कितें जालां हांगा कांयच जालें ना. टावराचें काम म्हणून सुद्दां अजून कांय जालेंच ना. आमकां हांगा नेटवर्का प्रॉब्लेम कितें म्हणून हांगा रस्ते सारके जाले ना अजून. लोकांचो उदकाचो प्रॉब्लेम अजून सॉल्व जाल्ले ना. उदक हांगासर प्रॉब्लेम आसा न्ही सारकें? आसा उदका प्रॉब्लेम. आमकां प्रॉब्लेम ना जाल्यार काही लोकांक आसा. लोकांक आसा हय लोकांक आसा. आमी लोलये पावल्या सद्याक आणि आमच्या बरोबर मानेस बाई तुमचें नांव? राजेश नायक. बाई आतां डेव्हलपमेंट किंवा बाकीच्या उदरगतीचेर उलयतात पूण मातसो हिस्ट्रीन वयता. 2017चें जें इलेक्शन जालें न्ही त्या टायमार हांगासरले आतांचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान निवडून आयले आनी मागीर ते बीजेपीन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना. कितें दिसता तुमकां? नाही म्हाका तरी दिसता की हेजदोरान जी काँग्रेसीची सोडून BJP गेलो पळय ती खंयची तरी एक डेव्हलपमेंटाच्या जितूनच तो मुखार गेलो. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें गांवांक जी डेव्हलपमेंट जाय तेजेर जितून मुखार गेलो आनी त्या प्रमाणे तेणी ही 2 वर्सां आनी हालीं म्हाका दिसता आतां 1 वर्सभर जाल्यार जी डेव्हलपमेंट जाता ती काँग्रेसी राविल्लो न्ही जाल्यार तितली जायनाशिल्ली आनी तेणें BJP वचून एक बरो निर्णय घेतलो आनी ही म्हाका तरी दिसता की बरें काम केलें. सो हांगासर तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट विकास जालाय 5 वर्सांक? विकास भरपूर जाल्ला. सांगतले जाल्यार एक दापटांक उदकाची गरज आसली ती एक वॉटर टँक जाल्ली आसा. बाकीची रोड शॉर्ट्स मिक्स जाल्ल्यात. बाकीची बारीक बारीक जी गटार्स जाल्ल्यात. मागीर जी गव्हर्मेंट जॉब म्हणटाले ते हालीं पळयलें जाल्यार एक थोडे जॉबूय जाल्ल्यात. तशें जाल्या उदक बरें जाल्ल्या बऱ्या भितर जाल्ल्या. आतां आमी पळयता की BJPची टिकेट अजून फिक्स जायना. मातशें फाटीं फुडें सगळ्यो गोश्टी आयकपाक येता. दावेदार 2 जाण आसा. एक रमेश तवडकर आनी इजिदोर दोगूय म्हणटा की आपल्याक मेळटली. काँग्रेसची ऑलरेडी टिकेट डिक्लेअर जाल्ली आसा जनार्दन भंडारी. TMC आसा आप आसा. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? म्हाका तरी दिसता की जेन्ना काँग्रेसींतल्यान ज्या आमदारांक तेंच्यांनी येलो आनी कितें तरी एक तांकां टिकेटीची सांगून येल्लो आसतलो कित्याक तेंची पर्सनल कितें आमकां कांय खबर ना. पण म्हाका तरी दिसता की टिकेट ही खरी म्हणल्यार इजदोराकच दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी 10 जाण व्हरतात आनी गव्हर्मेंट चलयतात 3 वर्सां तेमी ताका दिल्ल्यान तें गव्हर्मेंट 3 वर्सां चलता आनी आयज तर लास्ट मोमेंटार तर ताका नाका म्हणून सांगून तर तिसऱ्या कोणा दितात जाल्यार तेजेर आनी विनेबिलिटी पळयतले आमी एक सर्वे विनेबिलिटी बाबा ते जिखपाक जाय ह्यो गोश्टी. न्ही हांव तेंच म्हणटा पण फाटली जेन्ना 5 वर्सां जेन्ना पळय ही 5 वर्सां सोडून तेची पयलींची 5 वर्सां जेन्ना रमेश तवडकरच आशिल्लो आमदार म्हूण आशिल्लो एक मंत्री म्हूण आशिल्लो त्या टायमार ताका जेन्ना टिकेट दिलना ती कित्याक लागून दिलना की खंय तरी डेव्हलपमेंटाक कमी पडली म्हणूच दिलना न्ही. म्हणटकच म्हाका दिसता की आतांची जी टिकेट आहा पळय ती इजदोराक वचपाक जाय. हांगासर आतां काँग्रेसीक जनार्दनाचें नांव जनार्दन भंडारी तांचें नांव डिक्लेअर जाल्लें आसा. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन?
न्ही जनार्दनाचे बद्दल सांगता जाल्यार जनार्दन जो सामको यूथ आहा आनी एक युवा हेतूंक तो एक बरो एक्टीव आहा. जनार्दना बाबतींत सांगता जाल्यार टिकेट जी काँग्रेसीन डिक्लेअर केला ती एकदम बरी केला, सारको कॅन्डिडेट वेचून केला. कित्याक तो 5 वर्सां जालें दिसता म्हाका दिसता काँग्रेस जायते सोडून गेले, पूण काँग्रेसी खातीर म्हाका दिसता भरपूर पयलीं सावन जसो काँग्रेसी खातीर घेवन आसा पळय तसो 5 वर्सां पासून रावलो तो, आनी ताका टिकेट जी मेळ्ळा पळय ती सारकी मेळ्ळा. म्हाका दिसता म्हाजी मत सांगून. पूण मतदारसंघान काम आसा तांचे दिश्टी पडटा. न्ही मतदारसंघाक जरी काम असलें जाल्यार ते ऑपोजिशना आसात. काँग्रेस पार्टी ऑपोजिशन आसा म्हणल्यार काम कांय ना. पूण जेन्ना जेन्ना कोणी जे युवा पिढी नाजाल्यार खंयीय गरजेच्या टायमार उलो मारता तेन्ना जनार्दन सदांच मुखार आसता. आमी लोलया आसा आनी परत एक फावट सांगपाक सोदता, मत मारतना तुजे विचार कर आमी कोणाक मत मारता ते. मत मारता आसतना एक गोश्ट लक्षांत दवर की डेव्हलपमेंटाचो सर्वांगीण विकास जो तुज्या गांवांत विकास जाला तो विचार कर. बरे तरेचे रस्ते लायट मेळटा काय ना हाजेर फोकस करपाचो प्रयत्न कर. आमच्या बरोबर मानेस आसा. एक मिनट. हय आतां 2017 हांव मातसो डेव्हलपमेंटाचेर येतात पूण मातसो हिस्ट्रीन वयता. 2017 इलेक्शन जालें. सद्याचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यान जिखून आयले आनी मागीर बीजेपीन गेले. कितें दिसता लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना तेन्ना कितें दिसता? ना तेन्ना लोकांक ती आवडूंक ना, पूण एक्चुली ताका लायक कोत्ताले जायते लोक. पूण मागीर कितें जालें ताणें तें केलें म्हणटरी थोडे जाणां लोकांक लायक जालें, थोड्यां लायक जावना. म्हाका सांग डेव्हलपमेंट हांगासर विकास डेव्हलपमेंट जालां, कामां जाल्या? हय जाला जायते चेंज जाला हिंगा लोलयां भितर म्हणजे. आनी आमी सोदता की हिंगा लोलयां आनिकूय चेंज जावपा जाय. म्हणजे बदल पळयतात तुमी? जाय म्हणजे आमचे भुरगे जायते बेकार आहाय. चेडवां जायतीं शिकल्या पूण तांकां काम ना. आनी आमी चिंत्ता की आमची भुरग्यां भायर वचोन तांकां हिंगाकूय गव्हर्मेंट सर्वंट कितें मेळों जाय. कित्याक आमी शिकयलाय तांकां जायते पयशे दिवन आमी शिकयला. दुसरें आमच्या गांवांत थंय सटकून कितें जालां आमकां डॉक्टर ना. आसा एक डॉक्टर पूण रातभर कितें जाता जाल्यार आमी हिंगसान पणजे वयचें पडटा. सब सेंटर काय ना? हेल्थ सेंटर काणकोण आहा. इन केस चड तर जालें जाल्यार हेल्थ सेंटरसान आमकां पणजे धाडटा. म्हणजे इतलें सगळें जाता पसून कितें करपाचें? सारकें. आनी काणकोण इतले पयस आसल्या कारणान हांगासर एक मेजर हेल्थ सेंटर आसप गरजेचें आसा. जाय रातभर आसपा जाय की एटलीस्ट मनीस एक कितें जाल्यार ताका एक ऑक्सिजन लावपा आसूं जाय वो कितें अशें करून आसपा जाय कितें तेजें मेडिसीन रातभर करचें. हांगासर डेव्हलपमेंट जाला म्हटलो. कशा तरेचो डेव्हलपमेंट जाला तो पळयला तुमी? डेव्हलपमेंट जाला म्हणजे अशें आतां खंय लायट नासलेले थिंगा लायट्यो जाले, रस्ते जाय थिंगा रस्ते जाले आनी लोकांक आपापल्याक जाय तशें मागून गेले तशें जालें. पूण कितें जालें थोडे भेदभावूय जालो. भेदभाव कसो जालो थोड्यांचे राग धरून कितें केलें आपलो कार्यकर्तो. हय म्हणजे तेमच्यान अशें जालें की थोड्यांक अशें दिसलें की चल हांव ताका कित्याक करूं एकाच करया अशें. पूण रायट चोवंक गेल्यार ते पळय कोण कितें करताले तांकां ना हें ना पूण तेमी तेंची कामां केली. बरें हांगासर आतां काँग्रेसची एक टिकेट जी ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्ली आसा ती म्हळ्यार जनार्दन भंडारी. कशें पळयता तुमी? तेजे बद्दल हांव चिंत्ता की कितें बरें करूं शकतलो तो कितें तेजे वाटेन हांवूय बी आसा. आमी काँग्रेसाची तेजे बरोबर आहा. जनार्दना बरोबर. हय म्हणजे तेजे बराबर हांव भोंवून हांवें तेजे जायते पळयलें म्हणजे म्हाका अशें बरें दिसता कितें तेजे फुडलें आमी कांय सांगूं. आमी सद्या माश्या पावल्या. आमच्या बरोबर मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? महेश वारीक. म्हाका सांगात आतां डेव्हलपमेंटाचेर पण उलयतात पूण 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें न्ही इजिदोर आतांचे जे MLA आसात ते काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर निवडून आयले. मागीर ते बीजेपीन गेले. लोकांक आवडली ती गोश्ट ते बीजेपीन गेले ते? लोकांक म्हळ्यार पळय जे BJPचे मूळ कार्यकर्ते बी आशिल्ले. आतां हांव जवळ जवळ 20-25 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टीचो एक निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हणून काम करता. पूण आज जे घडटा BJP म्हळ्यार आतां BJP आनी पयलीं BJP हातूंत फरक खूब आहा. भगता पर्रेकारा फाटल्यान हे सत्य आपापी BJP म्हणटी काम करता आतां. आनीक हय इद्दोरा बाबतींत सांगता म्हळ्यार इद्दोर हाजे पयलें एकदां काँग्रेसींतल्यान BJP गेल्लो. एक म्हयनोभर रावन परत ताणें हें केल्लो. तो जरी कितलो येता वता हें पार्टीन डिसायड करपा जाय बाबा योग्य व्यक्ती भितर घेवचें काय नाका. म्हाका कळ्ळें न्ही म्हाका सांगपा उद्देश बाबा येवपी कितले जाण उरतात तिकीट मागपी कितले जाण उरतात बाबा योग्य व्यक्तीक भितर घेवचें काय हो ना तो तागे प्रश्न. ताणें पक्षांतर केलें म्हूण लोकांक वायट दिसलें काय ना दिसलें म्हणटा परत पार्टीन विचार करपा जाय बी असली व्यक्ती आमी घेवचें काय आमगे नांव खराब करचें हें तांगे व्यक्तिमत्व. निश्ठावंत कार्यकर्त्यांचे मागीर विचार करिना अशें दिसता?
नाही आता निश्ठावंत कार्यकर्ते म्हणटे नाच पार्टी कडेन भारतीय जनता पार्टी ह्या सत्य पापी पार्टी म्हूण आसा कार्यकर्ते बी काय ना खंयच्याय पार्टी एक कोणी समज एक योग्य व्यक्ती निवडून येता दिसता ताका लोकमत आसा तर त्या व्यक्ती त्या पार्टी हाडटा तिकीट दितात मागीर एक 25 वर्सां काम करपी उरू 30 वर्सां तिकीटी अशें म्हण ना कार्यकर्त्याची सुद्दां तांकां पडून गेल्ले उरना खंयच्या तिकीट दितना जावं 1.5-4 वर्सांनी तो बाबा लास्ट लेवलार घोळचे खातीर तांकां कार्यकर्ते जाय बाकी खंयच्या हाजे खातीर तांकां कार्यकर्त्या पडून गेल्ले ना. म्हाका सांगा आतां ही 5 वर्सां तांणी म्हळें की मागीर डेव्हलपमेंटा खातीर आपूण गेलो डेव्हलपमेंट विकास जाला हांगा न्ही अशें डेव्हलपमेंट जाला तशें ताका कामा बाबतींत तो येना हांव पार्टी अशें म्हणना इद्दोर म्हणजे जर वैयक्तीक सांगता जायत इद्दोर हो एक धडाडी व्यक्ती तो खंयच्या पार्टी वरू आतां तो पार्टी ह्या पार्टीसान त्या पार्टीन विकास करूंक वचूं जावं हें पूण तो काम करपी व्यक्ती पयलीं सांग कशे तरेचो विकास पळयला तुमी जाला ते हे पळय विकास कित्याक म्हणटात हें पयलीं म्हत्वाचें बरे बरे रस्ते केले व्हडली व्हडली बिल्डींग बांदल्यो कळ्ळें न्ही व्हडली व्हडली उदकाटाकी बांदल्यो हाका डेव्हलपमेंट म्हणटात अशें म्हाका वैयक्तीक मत न्ही म्हाका कळ्ळें न्ही ओगीच भितर एक केड्डी घालनासतना जर वयल्यान सूट मारली न्ही मनशाक कितें आसा पयलीं गरजे वस्तू अन्न वस्त्र निवारा बी पयलीं म्हणटा तशें लोकांक आज रोजगार म्हत्वाचें जावं बारीक बारीक गोश्टींतल्यान मनशान वयर वचचें डेव्हलपमेंट एक धामतली बिल्डींग बांदली त्या बिल्डिंगेचो उदक ना तो डेव्हलपमेंट न्ही हांगा लोकांक मेन पळय म्हाका हांव इतलीं वर्सां पळयता प्रत्येक सरकार पोळें माटी तळप बाकी कडेन उदकांक समस्या ना ह्या 2 गांवांक प्रत्येक मनीस पयर सुद्दां एक हांगा दापटा टाकी बांदी पयर 1 वर्सांनी इनॉग्रेशन केल्या कित्याक म्हाका खबर ना अजून ताका उदक आयलां काय ना 1.5 कोटी लिटराची 1 कोटी रुपया खर्चा टाकी 5 लाख ताका हें आहा सकल डंप करपाचें आनी वयर 2 लाख आतां तातूंत उदक आयलां काय म्हाका खबर ना पयरूच धरण उद्घाटन केलां कळ्ळें पूण सो तुमी अशें बऱ्या तरेचे हॉस्पिटल म्हणा एज्युकेशन फॅसिलिटीज ना ह्यो सगळ्यो पयलींचो ह्या 5 वर्सां काय ना पूण बऱ्या तरेच्यो आसा त्यो न्ही म्हळ्यार खेडेगांवां ज्या पद्दतीन आसा पळय स्कुलां जावं एज्युकेशन हें सगळें आसा हेल्थ फॅसिलिटीज हेल्थ म्हळ्यार काणकोण हेल्थ हॉस्पिटल आसा आतां वयर एक हेल्थ तें विश्वास म्हणटा न्ही तो हांगा आयिल्ल्याक म्हळ्यार फार्मासिस्ट तो ताणें बरें डेव्हलप केलां लोक 30-40 लोक थंय दिसा वतात पयलीं कोण वचनाशिल्ले पूण जाय ती काणकोणां हेल्थ हें नाच एक म्हळ्यार नॉर्मल जोर आयल्या एक न्हिदूं मेळटा सादारण फ्रॅक्चर जालें जावं कितें जालें की बबेश बाबा वरा की ते डायरेक्ट बांबोळे वच म्हणटात कांयच म्हळ्यार तुका गाडयेंतल्यान देंवपा आनी तांगे तयारीत ना म्हळ्यार ती फॅसिलिटीज नात आसून कितें फायदो कांयच फक्त जोर आयलो थंडी ना जाल्यार पॉझिटीव काडच्या म्हत्वाचें म्हळ्यार पॉझिटीव काडपा तें हॉस्पिटल फेमस जालां आतां ह्या दिसांक आनी कांय ना आतां इलेक्शन लागीं वता BJPचे टिकेटी खातीर 2 दावेदार हांगासर आसा एक इजिदोर आनी दुसरे रमेश तवडकर काँग्रेसीन टिकेट डिक्लेअर केल्ली आसा जनार्दन भंडारी हांकां कशें पळयता तुमी एज अ लिडर काँग्रेसचो म्हाका कोता निश्ठावंत कार्यकर्तो काँग्रेसीचो म्हळ्यार काँग्रेसी खूब जाण आयले गेले म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुका पूण एक गुन्यांद अशी पयले सान हांव म्हज्याकच भरपूर सिनियर तो काँग्रेसीक आनीक लोकमत लोकां कडेन मरे संपर्क बरो आसा पार्टी म्हण न्ही हांव BJP म्हण न्ही जावं लोकां कडेन तागे जनसंपर्क बरो आसा यंग जनरेशन म्हण पळय आसा तांचे कडेन सगळ्यां कडेन तागे हें आतां बरें आसा मागीर लोक कितें करतात वोटींग करतना ताजेर आसा पूण असो बरो भुरगो बरो तुमकां जाय असो यूथ लिडर असो हांगासर हय जाय म्हाका सुद्दां दिसता की यूथ लिडर आतां सुद्दां BJPन जावं काँग्रेसीन जे पयलेंचे आतां सुद्दां हांव काँग्रेसी पयर सांगिल्लें कितें भाटां सुद्दां कितें जाता एकदां ते वांकडे माड बी मरे कोण मारूंक वचनात वाऱ्यान पडून गेल्या ह्या खेपेक बरें म्हळ्यार अशें रवी नायक सारके लोईजीन सारके हे जे सोडून गेल्यात काँग्रेस पक्ष म्हाका कोता निवळ जाला आनी नेणटे हांवें तांकां पयर सांगलां बरी कवती घाल्यात म्हळ्यार बरी पेंडी येवपाचे नेणटे शिकिल्ले वाचिल्ले ते जर लागू लागले जायत काँग्रेस बरी जातली पार्टी खंयचीच वायट उरना आतां आमगे निराकार हायस्कूल बरें म्हळ्यार कितें ग्रॅनायट टायल्स जावं व्हडली व्हडली लायटी घाली म्हूण तें स्कूल बरें न्ही तातूंत जो शिक्षण टिचींग स्टाफ नॉन टिचींग स्टाफ तो शिकयत पळय ताजें त्या स्कुलाचें नांव तशें काँग्रेस BJP ह्यो एक भाटां कशी माडी उरता आनी माडयेचे मिरवेल चडयता वांजडीच जर मिरवेल चडयली ताका मिरयां येवची ना कसली जरी माडी उरली बरी जातीवंत जर मिरवेल बी चडयली तर भरघोस मिरी देंवता पळय तशें पार्टी एक आदार घेवच्या ती व्यक्ती पयली आमी पळोवपाक जाय बऱ्या व्यक्तीक तिकीट मेळ्ळी जायत त्या पार्टी बरोबर रावपाक हरकत ना व्यक्ती बरी आसपाक जाय अरे फाल्यां हांव BJP म्हणून फातर हाडून बसयलो त्याही फातराक मत म्हळ्यार कितें आपले विचार शिक्क मारप न्ही मत तुजे बद्दल एक व्यक्ती बद्दल विचार प्रकट करप लोक समजता कितें शिक्क मारप न्ही ही योग्य व्यक्ती आसा काय ना आमदारकेक योग्य आसा काय ना कळ्ळें न्ही
म्हणजे तुम्ही म्हाका दिसता नैतीक मुद्द्याचेर जे उलयले न्ही म्हाका दिसता तो बाई कडेन सुद्दां म्हाका ताका खबर आहा बाई कडेन सुद्दां हांव झगडपी हांवें हो पूल जावपाक जाय म्हण 4 वर्सां खाड सुद्दां हांवें वाडोवन दवरिल्लें. अच्छा विचार ताका 4 वर्सांनी फावंडेशन जातरीच बाईन म्हाका थंय गोवा व्हेल्ला फंक्शनाक नांव घेवन सांगलां वारीक तूं आतां खाड काडूंक हरकत ना आतां पुला आपण फावंडेशन करता म्हाका दिसता बाई खरेंच सांग म्हाका दिसता ही गजाल म्हाका खरेंच खंयची गोश्ट तशीच आनी उलोवप बी गांवा खातीर जेन्ना विचार करता तेन्ना ह्यो गजाली नक्की येता. आमी पंचायतीसून हांव विचार ताका हांव कितले लोकांक हांगा काम करीत उरता विचार कोणी म्हणजे म्हाका पप्पान घेवन येवं कितें गोश्ट घेवन येवं आनी स्वता हांव तांचे कडेन 5 पयशे हांव कसली अपेक्षा दवरना. म्हाका हे विचार प्रत्येक गोंयकारान सद्या करपाची गरज आसा. आमी सद्या पैंगीण आसा आनी आमच्या बरोबर एक मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? उमेश. उमेश बाब आतां डेव्हलपमेंटाचेर हाजेर ताजेर उलयता पूण हांव मातसो हिस्ट्रीन वयता 2017चें इलेक्शन जालें न्ही तेन्ना आतांचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान निवडून आयले मागीर ते बीजेपीन गेले मदींच. लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कितें दिसता? हांव कांय सांगूंक शकना कित्याक आमची कामाच कांय जालें ना. काय सांगू डेव्हलपमेंट केलो म्हणटा डेव्हलपमेंट जालो हांगा? म्हाका जाल्यार दिसना. ना ना कितें गरजो आशिल्लो तुमच्या हांगा कितें कामां तुमकां हांगासर जाय? मागे कांय स्टुडंट आसले तांकां लागून हांव कामां लागून गेल्लो पूण हांव गेलो ना ते फुड्यान पूण तेम फुड्यान गेले ते डायरेक्ट सांगूंक लागले की अशेंच जाता सर हांव डेव्हलपमेंटा बाबतींत जेन्ना उलयता तेन्ना बरे तरेचे हॉस्पिटल किंवा सब सेंटर हेल्थ सेंटर किंवा बरे तरेचे एज्युकेशन किंवा बरे तरेचे रस्ते उदक ह्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो आसा? म्हाजे हिसपान म्हाका दिसना. हय म्हाजे हिसपान म्हाका दिसना आमकां जाय तशें जालें हें जावंक ना ना तोच म्हण न्ही तेजे पयले आमगे तवडकर येयल्लो तेणे पासून आमकां व्हडलें हें आमकां जाय तशें केलें ना आपल्या आपल्या मनशाच्याच लोकांक कामां लायले तेणी. ओके ओके म्हाका सांगात आतां हांगासर बीजेपीचे म्हणून टिकेट फिक्स जावंक ना अशें आयकपाक येता की ती इजोदराकूय वचूंक शकता किंवा तवडकराकूय वचूंक शकता ह्यो गोश्टी उलोवप जाता. काँग्रेसची फिक्स जाल्ली आसा जनार्दन भंडारी हांकां काँग्रेस टिकेट दिल्या. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? म्हाजे हिसपान न्यू एक कोण तरी करपा जाय अशें म्हाका बी दिसता कित्याक पयलीं सावन ह्या दोगूय जाणी हांगा यूज जाल्ले तेमचे मदल्यान आमकां कांय सॅटिस्फाय कांय मेळना कोण तरी न्यू जाय. जनार्दन भंडारी आसा तशें लिडर हांगासर कामां करता? तो आसा पूण भायल्या सायडीन तेगे चड हें आहा पूण गांवांत तितली आमकां तितली हें ना तेजें. आमी सद्या पैंगीण पाविल्ले आसा आनी आमच्या बरोबर मानेस्त आसा अजीत पैंगीणकर बाब जे सिनियर जर्नलिस्ट आसा आमकां तांचे कडेन उलोवपाक जाय. सर हांव कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां इलेक्शन लागीं येवपाचें आसा एक जनरल प्रश्न जे लोकांच्या तकलेन सुद्दां आशिल्ले कोणी विचारूंक ना विचारले तशे प्रश्न. 2017चें इलेक्शन जालें आनी हांगासरले आमदार जे आतांचे इजोदर आसा ते काँग्रेसच्या टिकेटीचेर जिखून आयले मागीर ते अचानक बीजेपीन गेले जे 10 जाण आमदार गेले तांच्या बरोबर. लोकांक ही गोश्ट आवडली आवडूंक ना कशें पळयता तुमी हे गोश्टी कडेन? पयलीं म्हळ्यार कशें आसा लोक जे निवडून दितात ते आपल्या मतदारसंघाक जे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत कांय तरी काम करची मोस्टली म्हणजे जनरल रस्ते करप उदक करप हे आसताच. त्याच बरोबर कितें आसा आमची भुरगीं शिकिल्ली आसात त्या भुरग्यांक म्हत्वाचे म्हणजे नोकऱ्याचो रोजगाराचो प्रश्न तांणी सोडोवचो आनी ज्यो काही दिसपट्टी गरज आसात त्यो तांणी सोडोवच्यो अशी एक सर्वसाधारण सगळे मतदारांचें मत आसता. परंतु हांगा उलटी जालें हांगा जे इजोदर फर्नांडीस जे काँग्रेसीच्यान निवडून आयिल्ले ते विकास करपाक जाय आपल्या मतदारसंघाक अशें सांगून जे बीजेपीक गेले ते मुळांतच हांगच्या लोकांक आवडिल्ले ना. ताचें कारण अशें की एक तर हो मतदारसंघ आसा तो बेजिकली भाजपाचो मतदारसंघ. फाटी इलेक्शनाक रमेश तवडकर जे आदले मंत्री आशिल्ले ते पयलीं दिसा सुद्दां म्हणजे निवडणुकाची उमेदवारी जाहीर करपाचे थोडे दीस पयलीं सुद्दां ताकाच उमेदवारी मेळटली अशे पद्दतीचें एक वातावरण निर्माण जाल्लें. आनी दुसरे जे उमेदवार आशिल्ले विजय पै खोत ते फाटी जे तांणी 10 वर्सां हांगा आमदारकी भोगिल्ली ताका दिसतालें की ह्या खेपेक आपल्याक उमेदवारी मेळची कारण कितें जालें 2012ची निवडणूक जी आशिल्ली ताजे पयलीं हांगा 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले 2 मतदारसंघ आशिल्ले पैंगीण मतदारसंघ आनी काणकोण मतदारसंघ. आनी पैंगीण मतदारसंघांतल्यान रमेश तवडकर जिखून आयिल्ले आनी काणकोण मतदारसंघांतल्यान विजय पै खोत आशिल्ले. आनी विजय पै खोत हे तशें पळोवपाक गेल्यार सिनियर आसून सुद्दां 2012ची निवडणुकीच्या वेळार रमेश तवडकराक विजय पै खोताक डावळून रमेश तवडकराक उमेदवारी दिली पूण त्या वेळार सगळ्यांनी एकठांय रावन काम केलें आनी रमेश तवडकर हे जिखून आयले.
म्हणजे ताका परत मेळटली अशी दिसताली उमेदवारी, पूण ती दिनासतना विजय पै खोताक दिली गेली. आणि त्या वेळार साहजिकच कितें जालें, रमेश तवडकराचे बरोबरची कार्यकर्ते जे आशिल्ले ताका एक सिंपत आशिल्ली लोकांची, कारण काल पयर पर्यंत मंत्री आशिल्ले, 4-5 खात्याचे मंत्रीपद हाडे आशिल्ले. आनीक ताका परत ताका उमेदवारी मेळची अशी लोकांक दिसता आसतना अकस्मात ती विजय पै खोताक दिली. आनी तांणी बंडखोरीच म्हणपा जाय ताका, आमी बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवारी हांगा लडयली. आनी ताजो साहजिकच दोगांचे भांडण तिस्ताचा लाभ जशें आमी म्हणटात, दोग जाणां भितर झगडी जाली. भारतीय जनता पक्षाची मतां हांगा फुटून विभागली गेली आनी तातूंतल्यान इश्दोर फर्नांडीस इलेक्ट जाले उपरांत तांणी आतां काँग्रेसीच्यान निवडून जरी आयले तरी हांगा शेवटी तुमकां खबर आसा की काणकोणाक आमच्या संपूर्ण गोंयाक काँग्रेसीक गोंयान मॅन्डेट दिल्ली आशिल्ली, 17 उमेदवार तांची निवडून आयिल्ले आशिल्ले. परंतु ते सरकार करपाक तांकां अशक्य जाल्ल्यान भारतीय जनता पक्षाची सरकार थंय आयले आनी इश्दोर फर्नांडीसेक विकासाची ध्येय दवरून मुखार दवरून जे भाजपांत गेले ताजे लोकांक ते आवडिल्ली ना. हांगासर तेंचे आहली की विकास करपाक गेला म्हणून. विकास जाला ही 5 वर्सां? तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कंपेर टू हांव फाटलीं जी कितलींशीं वर्सांची हांगा जी निवडणूक पळयता, राजकारण पळयता, ताजे जर विचार जर केलो जायत न्ही, रमेश तवडकर आतांचेच पळय आमी, फाटलीं सोडून दिवया आमी, वासुबाई गांवकर सोडया, संजय बांदेकर सोडया, आमचे जगदीश आचार्य सोडून दिवया, ते सोडून दिवया आमी. परंतु ह्या कालावधीक जे आमी पळयतात, रमेश तवडकर म्हणा, विजय पै खोत म्हणा आनी इश्दोर फर्नांडीस, ह्या तिगांच्या मदें एक मोख आशिल्लें, एक प्लॅनिंग आशिल्लें, एक नियोजन आशिल्लें. आपल्या गांवाक बाबा ह्यो गजाली जावपाक जाय हाजें एक नियोजन आशिल्लो म्हाका दिसता इश्दोर फर्नांडीस हो उमेदवार आसा. कारण तांणी ज्यो काही गजाली केल्यो, 2-3 एग्जाम्पल तुमकां मुद्दम दिता की जो आमचो पैंगीण पंचायतीक जो मार्ली तिरवाळ जो भाग येता, जो गेली 60 वर्सां रस्त्याक लागून लोक झगडटाले, म्हणजे रडटात रस्तो जाय. फाटली इलेक्शनां 2014ची इलेक्शनाक तर तांणी मतदारसंघाचेर बहिष्कार घाल्लो, मतदान केलें नाशिल्लें तांणी पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनाच्या वेळार की आमकां रस्तो जाय म्हणून. तो रस्तो तांणी ज्यो काही कायदेशीर बाबी आशिल्ल्यो तुमी आतां जर वचून पळयलें जायत न्ही, तुमकां दिसतलें त्या रस्त्यार तांणी डांबरीकरण केल्लो आसा, जालो तो. जे रमेश तवडकरा कडेन खातें आसून सुद्दां, आदिवासी कल्याण खातें आसून सुद्दां जे रमेश तवडकराक जमलें ना तें तांणी केलें. आतां ताजे खातीर काही ताका खुबशे प्रोसेस करचे पडले, म्हणजे थंय कलेक्टरा पासून ते आमचे बेंगलोर ताजें ऑफीस आसा थंय पासून ताका वचचें पडलें. हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. दुसरी गजाल अशी आसा की लोलये पंचायत जी आतां मुखार जी पंचायत आसा त्या लोकांक उदकाची पिवपाची उदकाची खूब त्रास जाताले. कितलीशींच गेले ताका स्वताक घराडेच उदक मेळनाशिल्लें, ताजें आसा जें स्वता आसा थंय उदक मेळनाशिल्लें. तांणी थंय हालींच आसा 15 दीस सुमार जाले, ताजे खातीर खूब ताका त्रास करचे पडले, खूब ताका एफर्ट्स घेवचे पडले. तातूंतल्यान तांणी थंय अंडरग्रावंड एक टँक बांदून घेतलो आनी ओवर एक टँक बांदून घेवन आतां थंय ताणें उदकाची सोय कंप्लीट केली. तुमी जर मुद्दम हांगा जर पळयलें जायत ती ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सा कडेन जर गेले तेन्ना तुमी पळयलें जायत ती कंप्लीट टार जाल्लो आसा रोड. मुखार प्रोसेस तांणी डांबरी करून जो केन्नाच जमलो ना कोणाक. बरोबर. रस्ते आनी हे उदकाचो हे बेजीक तुमी म्हणटा तशे बेजीक प्रश्न आशिल्ले. हेल्थ फॅसिलिटीज बऱ्यो आसा काय, एज्युकेशन फॅसिलिटीज बऱ्यो आसा काय, अनएम्प्लॉयड यूथ भरपूर आसा म्हणून आमकां आयकपाक येता, ताजेर कितें केलें काय? बरोबर आसा. 1985 म्हणजे यादी प्रमाणे 1985 त्या वेळाचे आमदार म्हणजे मंत्रीपद जे कडेन आशिल्लें वासुबाई गांवकर तांणी हांगा इंडस्ट्री इस्टेटीची स्थापन केल्ली हांगा श्रीस्थळ वाठारांत. उपरांत ताका मुखारी जे प्रोसेस करपाचें काम आशिल्लें तें संजय बांदेकरान केल्लें. सादारणपणे 1,40,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक तो प्रोजेक्ट आसा, जागा तितली घेतिल्ली आनी 40 ते 50 थंय बारीक बारीक फॅक्टरीज आशिल्ल्यो, अमितांजली सारक्यो, फिलिप्स सारक्यो, आमच्यो आमच्यो माणिक टायल्सा सारक्यो अश्यो 40-50-60 सुमार थंय फॅक्टरीज आशिल्ल्यो, ल्हान ल्हान युनिट्स आशिल्ले. आनी तातूंत सादारण काणकोणचे 500 ते 600 यूथ थंय जॉबाक वताले. आज सगळ्यांकच सरकारी नोकरी मेळनात, पूण जे आमचे हांगा ITI आसा, ITIंतल्यान ते भुरगीं शिकून तयार जातात टॅक्निकल एज्युकेशन घेवन. त्या टॅक्निकल एज्युकेशन घेवन भायर सरी त्या भुरग्यांक थंय साहजिकच जॉब मेळटालो म्हणटो लागीं जाल्ल्यान तांकां तें शक्य आशिल्लें. परंतु कालांतरान हे युनिट्स सुरू करता आसतना सरकारा कडच्यान तांणी सबसिडी घेवन ते युनिट्स सुरू केल्ले. परंतु कालांतरान ते तांणी सबसिडी घेवन ते सगळे युनिट बंद जाले. पूण फाटल्या 25-30 वर्सांक ते काम कोणाकच परत सुरू करचें अशें दिसलें आनी हांगची मोठ्या प्रमाणात बेकारी वाडली आनी त्या बेकारी वाडील ताजो सुद्दां परिणाम ह्या आतांच्या इलेक्शनाचेर जावंक शकता. बरोबर. आनी म्हाका दिसता खूब यूथ जेन्ना बेकार उरता तेन्ना कळटा की बाबा आपलें कितें तरी चुकता आपल्या हितूर म्हणून. पळय आतां 2 प्रश्न आसा. एक मेजर म्हळ्यार BJPची तिकेट कोणाक वती ती अजून बरेच सस्पेन्स आसा, कित्याक ह्या फावटी सुद्दां कोण म्हणटा इजराक मेळचे ना, रमेशाक मेळटली, रमेशाक मेळचे ना, इजराक मेळटली. कितें जाता तें काँग्रेसीन आपली तिकेट फायनलायज केल्ली आसा, जनार्दन भंडारी. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? बेजिकली काणकोणच अशें म्हणना, पण गोंयांक
भारतीय जनताच्या विरुद्ध अशी एक वातावरण आसा. बरोबर. वातावरण विरुद्ध आसा. आतां काणकोणचो जेन्ना आमी विचार करतात, काणकोणाक हो उलो सांगता तशें पयलीं सांगलें तशें हांवें, काणकोण हो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो. फाटल्या तेंपाक फाटली इलेक्शनाच्या वेळार केवळ रमेश तवडकरान बंडखोरी केली म्हणून हो मतदारसंघ गेलो. ह्या वर्साक तीच परिस्थिती जातली, तशीच परिस्थिती निर्माण जातली. कारण आतां हें जें चक्र आसा, आतां आमचे कडेन जनार्दन भंडारी हो काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणून हांगा जाहीर जरी जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां हांगा रमेश तवडकर म्हणा, फाल्यां समजा रमेश तवडकराक जर भाजपाची तिकीट मेळ्ळी जाल्यार साहजिकच इजोर इजमेंट रावतलो. आतां इजोराक मेळ्ळ्यार तो रमेश तवडकर रावतलो काय ना हे अजुनी हातूंत ताजी क्लियर जाल्ली ना. सो विजय पै खोतान तर आपूण अपक्ष उमेदवार म्हणून कामाक सुरवात केल्ली आसात. म्हणजे विजय पै खोत, रमेश तवडकर आनी इजोर फर्नांडीस हाचे बरोबरच चवथो कॅन्डिडेट जनार्दन भंडारी जालो. ताजे शिवाय आम आदमी पक्षाचो आमचो एडवोकेट अनुप कुडतरकर आनी आरजी पक्षाचो प्रशांत पागी हे 2 उमेदवार, म्हणजे टोटल आमचे कडेन 6 उमेदवार आसात. आमकां आतां पर्यंत अशें दिसता की काँग्रेसीची मतां डिवायड जावन ती आम आदमी पक्षा कडेन वतली काय, आरजी पक्षा कडेन वतली काय. त्याच बरोबर BJPची भारतीय जनता पक्षाच्याय मतां मध्ये विभागणी जातली, मतां डिवायड जातली आनी ती मतां तीन कडेन विभागून वतली. एक रमेश तवडकर आनी रमेश तवडकर एक सायजेबल ग्रूप आसा, ताजे कडेन कसा तो आमचे आदिवासी कल्याण मंत्री आशिल्लो किंवा आदिवासी लोकांक बरोबर घेवन वता. विजय पै खोता कडेन एक ग्रूप आसा जो गेल्ले खेपे जी ताका मतां पडिल्ली ती भारतीय जनता आमच्या भारतीय जनता पक्षाचीच पडिल्ली. आनी रमेश तवडकर कडेन जो ग्रूप आशिल्लो तो भारतीय जनता पक्ष आनी अदर्स. हांगा कितें जाल्लें आसा, इजोर फर्नांडीसा कडेन कित्याक काणकोणाक काँग्रेसीचे ना म्हणल्यार 7 ते 8 हजार ट्रेडिशनल वोटर्स आसात का आशिल्ले म्हणून आसात, अजून सुद्दां आसात. पूण फाल्यां ते काँग्रेसीकच वोटींग करतले म्हणून सांगपाक जायना. कारण परत ते 4 कडेन डिवायड जावन वतले. तातूंतली कांय मतां आम आदमी पक्षा कडेन वतली, कांय पक्षा आरजी कडेनय वतली, कांय मतां जी आसा ती काँग्रेसी कडेन आनी बाकीच्या कडेन वतली. पण आमी आतां सध्या जनार्दन भंडारी एज अ लिडर म्हणून कशें पळयतात, न्यू फेस आसा त्या खातीर विचारता. जनार्दन भंडारी लिडर म्हणून आमी आतां उलयतालो की तशें पळयल्यार तो ग्रासरूट लेवलाचेर गेलो ना. ताजें काम तो बरोबर ज्या वेळार हांगा अन्याय जाला, ज्या वायट गजाली घडल्यात त्या वेळार तो आंदोलन करपाक मुखार येयला. पूण तो अजुनूय लोकां म्हऱ्यान पावलो ना. जनार्दन भंडारी हें नांव लोकांक खबर आसा, पूण अमुकूच व्यक्ती जनार्दन भंडारी म्हणून कॉमन मनशाक खबर ना. ताका खबर आसता गुळे तूं पळय पण रस्त्यार ज्यो कांय एक्टिविटीज जाल्यात, सरकारी कार्यालयां वचून तांणी एजिटेशन करपाचें काम केलें. त्याच बरोबर कोविडाच्या वेळार तांणी भरपूर काम केल्लें आसा, पूण तें खंय ऑफिस लेवलाचेर, पूण कॉमन मनशा पर्यंत तो पावलो ना. वेरेस आमचो म्हादेव देसाई कितें तो कित्या सुद्दां मागीर म्हादेव देसाई डोर टू डोर भोंवला. आपूण म्हादेव देसाई, आपूण चेअरपर्सन आशिल्लो, आपूण अमूक. पूण जनार्दन भंडारी तितलें भोंवलो ना. जनार्दन भंडारीचें काम निश्चितच म्हादेव देसाई पेक्षा चड आसा, पूण तो कॉमन मनशा पर्यंत पावलो ना. यूथ आसा तेजेर, यूथ शक्ती आसा तेजेर, पूण तो आतां ह्या 20-25 दिसां भितर कितपत त्या लोकां म्हऱ्यान वतलो तो लोक मोठी एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा. खूब बऱ्या तरेन एनालिसीस केलें तुमी ही गोश्ट. आनी प्रत्येक जो मतदार किंवा जो उबो रावपी आसा इलेक्शनाक कॅन्डिडेट, तांकां सुद्दां ही म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन तुमची खूब फायदेशीर ठरतली. भाई थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू. ताका लागून डेव्हलपमेंट म्हण कांय जालें ना रे वर्सा. पळय हांगा डॅम बांदला आसा 18 कोटीचो. पयलीं 5 गेलीं तवडकरा टायमाची आनी ही 5 गेलीं. आनी गांवणगरी मरे उदक ना सद्याक. उदक मेळना ना, उदक ना न्हू गांवणगरी. आमगे पळय नाणे, इंद्रावडा, चाळ, बार्स, मागीर जिंतावडे उदक उरना रे. आतां थोडें उरता रे बांयचें, पूण पायपलायन ना न्हू. मागीर सुकता. पूण तेज्या खातीर फुडें खंय तरी वयर दोंगरार टँक बांदून तें पावोवपा जाय आसलें न्हू. कितें तरी करपा जाय जालें. मेन म्हणल्यार उदका प्रश्न आसलो रे. म्हळ्यार तो मेन जालो ना. बांदून 18 कोटी बेश्टी उडयले ना तेणी गव्हर्मेंटाक 2 वर्सांक. पूण त्या डॅमाचो फायदो काय जायना. फायदो मागीर तशें बांदून दवरल्या, तें भरून दवरलें आहा. पूण ते पंप करिना. उदक सप्लाय केल्लो ना. बरोबर. उदकाचो मेजर प्रॉब्लेम आसा. उदका सगळ्याक. आनी कितें आसा, कारण हांगा विकास तसो काय जावंक ना. ना, विकास हो पयलीं आसात न्हू रे. हो विकास पयलीं केलें तितलें जालें आनी कितें व्हडलें विकास कांय जालें ना. आनी कितें हांगासर तुमचे प्रॉब्लेम्स, गरजो आसा त्यो जावपाक जाय. गरजो म्हळ्यार कितें बारीक जावूं जाय आसलें. गांवां डेव्हलपमेंट जावूं जाय आसलो न्हू. कळ्ळें तुका. गांवांत व्हडलेंशें कांय जालें ना. आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. आतां BJPचे म्हणून 2 जाण कॅन्डिडेट म्हणटा, एक रमेश तवडकर नाजाल्यार इजिदोर. काय फायनल जायना. काँग्रेसचो आतां फायनल जाल्लो आसा. जनार्दन भंडारी हांकां काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केला. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? सद्या तेका हांगा चड लिंक ना रे तेगेलें. तेका हांगा कोण चड वळखता अशी एक टीव्हीचेर दिसता तो. कळ्ळें तुका. आनी बाकी कांय व्हडलें हें ना तेगेलें.
आमी सध्या गांवडोंगरी हांगासर आसा आनी आमच्या बरोबर एक मनीस आसा. बाई तुमचें नांव? राजेंद्र देविदास. म्हाका सांगा आतां डेव्हलपमेंटाचेर बीन उलयता, पण मातसो हिस्ट्रीन 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें त्या टायमार आतांचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान जिखून आयले, मागीर ते बीजेपीन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट का आवडोंक ना, कितें दिसता? तो कितें म्हणपालो आपण डेव्हलपमेंटा लागून बीजेपी गेला, पूण अशें काँग्रेसीक काम जायना डेव्हलपमेंटा लागून गेला. पूण डेव्हलपमेंट जाला हांगासर ना, डेव्हलपमेंट जावपा जाय तितलें जालें ना, कारण हांगा एक उदकाची समस्या भरपूर गंभीर आसा, ती जालना. जाय तशें रोड आतां तुमी पळयल्या येयला पळयला आसतलें, जें कितें डेव्हलपमेंट जावपा जाय आसलें तेणें वचून करपा जालें तितलें डेव्हलपमेंट जावना. बरं, हांगासर तुमी गांवडोंगरी बरेच भितर पडटा, तुमकां हेल्थ फॅसिलिटीज कश्यो आसा हेल्थ सेक्टरांनी, हॉस्पिटलां बीन तशीं? ना, हॉस्पिटलान बीन कांय येना तशें कांय ना. आतां म्हाका चॅक करपा वचपा आतां तेंच चिंत्तालो पैंगीण वचपा जाय, प्रेशर चॅक पैंगीण वयचें पडटा. बारीकशें चॅक हय, आतां प्रेशर हाडलें अशें तेंच उलयता आमी. चॅक करपा लागून कितले पयस वचपा, आतां 15 किलोमिटर वचपा जाय. हांगासर बारीक सुद्दां तशें ना 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 कांय ना. एक डॉक्टर येता तो बी एक टायम येता. अरे देवा, तसले इतले इतले हें आसा. पूण तेजें लक्ष खंयच्याच लिडरान ना 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 सांगून कोणाक कितें पयलें कांय अर्थ ना तेका. उदक ना, हेल्थ ना, सारको मातशी परिस्थिती. आनी 2 म्हयन्यांनी आनी इतलेच प्रॉब्लेम आसा की टँकर येयल्यार उदक मेळपा आमकां. ते बी 4 बॅरल बी उदक दिता मागीर, नाल्यार काय एप्रील मे सामके चड त्रास. हय, ताजेर उपाय कांयच ना. उपाय आमकां 4 किलोमिटर डॅम बांदलो आसा. कितलीं वर्सां जालीं डॅम बांदला, त्या डॅमाचे पायपलायन करना, जावं एक प्लांट बांदना आनी तेजें उदकच दिना. आतां कित्याक लागून तें आसा तें तेमकां खबर. ते फक्त पंप करून खंय तरी हाडून एक स्टेशनाचेर घालून ते रिफायन करून दिवपाचें. कितलें आतां 8-10 वर्सां जालीं डॅम बांदून दवरला. आमी डबल इंजिनाचेर उलयता, डबल इंजीन ग्रोथ जालो म्हणटा. हांगासर उदक मेळना लोकांक, ही परिस्थिती आसा, ही लक्षान घेयात मातशें. फक्त वोट मागपाक येता, वोट मागपाक सगळे येता. सगळे येता. भाई म्हाका सांग, आतां हांगासर आतां इलेक्शन आतां जावपाचें आसा, बीजेपीचे म्हणून टिकेटीचें अजून पर्यंत काय सारकें हें जायना की कोणाक दितले ते म्हणटा रमेश तवडकर म्हणटा, कोण म्हणटा इजिदोर, काय फिक्सन. काँग्रेसचे तिकेट डिक्लेअर जाला, जनार्दन भंडारी हांकां उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केला. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? जनार्दन भंडारी खबर आसा तुमकां? हय, पूण आतां पळय तो नवो आसा, तेजे कडेन लोकां कडेन तेणी पयलीं कार्य केल्लें आसपा जाय. हे कितें इजिदोर बी एम लोकां कडेन कार्य केल्लें, एक MLA जाल्ले मनीस पयलीं. आतां हो नवो आसा म्हणटा हेणे एक कार्य लोकांक आवडपा जाय, पळोवपा जाय हो कशें कितें करता तें. तुमकां नवो फेस जाय काय पयलींचोच फेस जाय? आतां एमगे सगळें आमी पळयलें न्हू, कशें कितें आहा म्हणटा तें पळयल्लें आसा. नवो फेस जाय तुमकां? हय, नवो लोक तशें म्हणटा सगळे नवो फेस जाय म्हणून. बरोबर. म्हाका सांगा, आतां ओवरऑल बीजेपीचे ही 5 वर्सां गोंयभर कशें पळयता तुमी? सगळें आतां सगळें पळय एवढे त्या सायडीन उडी मार हें कर डेव्हलपमेंट बरें कांयच केल्लें ना. पळय सगळें म्हारगाय जाला, हें जाला, तेजेर नियंत्रण कोणी हाडना, कांयच ना. एक जालें ते रोड बांदता तितले तो बी सारके ना. काल हांवें ते न्यूजार तशें मये पळयल्ले, मयेचो रोडाचेर दाखयताले कितले खड्डे पडला, कितें जाला. कोण आतां एक्सिडेंट तशें जाता. आमगे काणकोण मडगांव वयता जाल्यार आमकां 1-1.5 वर लागता. रोड इतलो खराब पाड जाल्लो आसा, तेजेर कोण कांय एक्शन घेयना. आनी दोळे मुखार तुमकां दिसता डेव्हलपमेंट, आमी आनी सांगपाक कित्याक. आमी सध्या काणकोण आसा, काणकोण मेन मार्केटान, आनी आमच्या बरोबर मानेस आसा. भाई तुमचें नांव? शंकर नायक. भाई म्हाका सांगा, आतां 2017 इलेक्शन जालें, त्या टायमार आतांचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान जिखून आयले, मागीर ते बीजेपीन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट का आवडोंक ना, कितें दिसता? तेणी लोकांक आवडपा म्हण तेणी लोकांक कॉन्फिडन्स घेयलेच ना, तेका जाय तेणें हें केलें. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आहा, आमदार म्हणटा लोकां भितर सदांच कॉन्टेक्टार रावपा जाय. बारीक सारीक गोश्टीचेर आतां फाटले दिसा कोरोना जालें, कोरोना टायमार लोक अशी हाल जाले, अन्ना पातळी जाले. ज्या जना असल्या मनशांनी आमी एक ग्रूप आहा जना मिशन, आनी हांव तेतूंत भितर काम करता, आनी NGO काय त्या लोकांनी लोकांक हेल्प केले. म्हाका सांग, तांच्यांनी एक गोश्ट सांगली की डेव्हलपमेंटा खातीर गेला म्हणून बीजेपीन. डेव्हलपमेंट विकास जाला हांगा? विकास म्हणटा रस्त्याचें डांबरीकरण जाला, डांबराचें 10% 5% ते लोकांक मेळ्ळे, ते कोणाक हांव सांगना. मागीर ते डेव्हलपमेंट स्वता डेव्हलपमेंट केलें तेमी गांवां, तेमी स्वता डेव्हलपमेंट केलें ह्या 100% सांगता. नाल्यार तेमी देवळा दारान सांगचें आमी खंयच्या पार्टिकान 1 रुपया बी गेले ना, लोकांलेंच कल्याण केलें म्हणून. कित्याक ज्या टायमार कोरोना जालें तेन्ना लोक अन्ना पार्सेस जाले, तेन्ना जना मिशन हांव ते लोकांक आमगे मिडिया वचोन लोकांक घरान आमी जी पावोवपा लायले. जेन्ना तेमी एक पास म्हणून गव्हर्मेंटान पास केले, ते फक्त तेमगेलेच मनशां पास दिले. आमी पास नासतना लोकांक हेल्प केला. लोक अन्ना पार्सेल गव्हर्मेंटान दाळ भात कितें येयले पळय ते गव्हर्मेंटा ते लोकां म्हळ्यार पळय पावले ना, ते खंय पावले म्हाका खबर ना. म्हाका सांगा, आतां हांगासर
प्रश्न कितें आसा मेन आसा पळय ते म्हळ्यार हांगासर इश्यूज कितें आसा फॉर एग्जांपल हांगासर उदक हेल्थ पयलीं सद्या इश्यू म्हळ्यार हांवें तो म्हागे सदांच इश्यू आसा त्या उदका बद्दल. उदका भितर काणकोणा फॉस्फरस खूब प्रमाणात आसा आनी डॅमा भितर तेमी एक प्लांट बसोवपा जाय ते कितले खेप सांगले ते आनी ते फिल्टरेशन कारण थिंगच्यान फिल्टरेशन पायपलायन लोकां जाल्यार लायक सगळ्या लोकांच्यान ते फिल्टर 10,000 20,000 घेवंक शकना. काणकोण ओबीसी भितर खूब लोक तेर समाज आहा तितून जवळ जवळ 10 ते 12,000 वोटर आहात. त्या भायर जनरल आहात मागीर देसाय आहा बामण आहा ते सगळे लोक आहात ते काही लोक आहात ते पयशेकार आहात ते आपण खंयचे गरीब दिसाक काम करना ते तितली आपल्या केअर घेवंक शकना तेका लागून आनी तेतून चड सफर जाता ते बारीक ओबीसी बारीक लोक आहात ते सफर जाता उदका प्रॉब्लेमाचेर. म्हाका सांगा हेल्थ वायज कशें पळयता हेल्थ फेसिलिटीज कश्यो आहा हेल्थ फेसिलिटी कितें आहा हेल्थाचे ते डॉक्टर फक्त बरें ना थंय गेल्यार तेच आपण ते ट्रिटमेंट करता हिंगा जाय जाल्यार मडगांवच्यान जीएमसी जालें म्हणटा आनी जीएमसीसान तो निवण येयलो 10% येयले जाल्यार राम नाम सत्य म्हणपाचें. आनी सांगपा म्हळ्यार अशें म्हाका अशें दिसता काणकोणा भितर एक आमी एक फाटीं ओबीसी भितर मिटींग जाल्ली ओबीसी महामेळावो तेन्ना हांवें पॉयंट काडलो गोंया भितर एक 4 ओबीसी कमीत कमी 4 कॅन्डिडेट येवपा जाय आनी तेतून सीएम नाल्यार डेप्युटी सीएम ओबीसी भितर व्हरपा जाय तो लोकां भितर कॉन्टेक्ट आसलो कित्याक गरीबा लोकांक कांय जाय कांयच डेवलपमेंट जायना. आनी आतां दुसरें म्हळ्यार एक फाटीं इश्यू जालो पळय गव्हर्मेंट सर्वीस पयशे आसता तेमी घेवपा काणकोण कांय लोकांक पयशे आसता ते घेयल्यो आनी भायर लोकांक गेल्यो आनी गरिबान आतां ल्हान भुरगे शिकोवन ते व्हड केल्ले तेमी शिकोवपाक रीण काडले आनी फाल्यां सर्विसे खातीर रीण मागीर आवय बापान त्या रिणाक मरपाचें आनी ते भुरग्यान फुडलें फ्युचर कितें त्या भुरग्यान फाल्यां एक कशें पडलें आपण 10 लाख दिवन येयला आपण एक खंयचो ऑफिसर जाला कोण येते 5,000 10,000 दी म्हणचे पडले करप्शन वाडलें हेजेर आनी काँग्रेसी टायमार करप्शन ना म्हणना त्या टायमार एक 10% जालें आतां 20 ते 30% जाला. एक आमदार स्टेट की तेमगे भायले नांवां भुरग्यां नांवां जमीन हे ते कितली वाडले आहा. बरोबर सारकी म्हाका दिसता खूब मनांतल्यान तुमी ही गोश्ट उलयता. म्हाका सांगा एक 2 प्रश्न विचारपाक सोदता आतां बीजेपीची टिकेटीचो मातसो हें जाला की कोणाक मेळटली तवडकराक मेळटली काय इजेद्राक मेळटली हे अजून पर्यंत हें जावन ना पूण काँग्रेसची ही टिकेट कन्फर्म जाल्ली आसा जनार्दन भंडारी हांगा कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन जनार्दन भंडारी न्यू फेस म्हणून जनार्दन भंडारी कितें आहा तो पयलींसान लोकां कडेन कॉन्टेक्ट आहा आनी तो ओबीसी भितर ताका मातशी कळकळ आहा आनी तो आज मडगांव जावं जीएमसी कोणी काणकोण पेशंट कितें एडमीट आसा म्हणून फाटीं एक 9 म्हयन्या फाटीं अशें एक्सिडेंट केलो म्हागे मामा एक्सिडेंट जालो फोण्या आनी थंयच्यान हें रिफर जीएमसी गेलो तेन्ना इद्दोरासून फोन मारले कितले लोकांक फोन मारले मातशें ताका ऑपरेशन करपाक जाय तो बेडाचेर वळवयटा हो नंबर दी बेड नंबर 2-3 दीस जाले मागीर जना म्हणलें जनान मागीर पणजी कोणाक पूण फोन मारलो आनी जन थंय येयलो मामा बली आसा आनी तेणी रातची 12 वरांचें ऑपरेशन करया रातची नाका मागीर सकाळ करया म्हणलें ते काही लोकांक कितें आहा एक एमर्जन्सी म्हूण आमदार जाय ही मागेली सगळी गोंयाक आनी काणकोणसान सगळे कॅन्डिडेट रावले तेमकां एक करगंड विनंती म्हणटा तुमी कॅन्डिडेट रावात सगळें करात इलेक्शन बरें भशेन जावं दी लोकांक तायट जावन ओबीसी भितरले प्रत्येक इलेक्शन जालें 20 ते 25 फॅमिली काबार जातात तेमकां इलेक्शन टायमार तेमकां काम ना व्हरप खंय बसोवप हड्ड्याचेर बसोवप पिवप आनी ते सोऱ्या पडटात आनी ते फॅमिली ते खानदान काबार जाता आनी तेतून भितर चड ओबीसी सफर जाता कित्याक ते 2 म्हयने त्या नांवाचे ते कोण गरीब आसा ते खावं दी. आमी सध्या ह्या कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्ले आसा आनी आमच्या बरोबर हांगासरले काणकोणचे जे आमचे रिपोर्टर आसा भोबेश बोरकर आमच्या बरोबर आसा. भोबेश आमी सकाळच्यान आयज भोंवता आनी लोकां कडल्यान जे इन्फॉर्मेशन जे गाराणे लोकांचे आयकले मेजर प्रॉब्लेम हांगासरलो उदकाचो आनी उदका खातीर जावपी त्रास फक्त उदक ना म्हणून न्ही किंवा उदकाच्या खातीर जावपी दुयेंसां सुद्दां हांगासर हाजेर केन्ना विचार जावंक ना अजून विचार जावन म्हणल्यार सचिन बाबजी उदकाचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार पळय उदकाची शॉर्टेज ती गांवगिऱ्या वाठारांत आसा ना म्हणना मेजर प्रमाणांत आसा पूण काणकोणची सिटी जी आसा चावडी आनी हेर म्युनिसिपालिटी एरिया हांगा सुद्दां उदकाची समस्या आशिल्ली प्रॉब्लेम जाणून घेवना कोणें जी पायपलायन घातलेली ती इतली बारीक पायपलायन आशिल्ली 1.5 इंचाची आनी ती 33 वर्सां पयलीं घातलेली तुमी कंपेर करात 33 वर्सां पयलींचें पॉप्युलेशन कितलें आशिल्लें आनी पायपलायन आसली तेन्ना रस्तो ल्हान आशिल्लो रस्त्याच्या मदल्यान गेल्ली सो वेरी डिफिकल्ट जॉब आशिल्लो हो प्रोसेस म्हाका दिसता लास्ट फाटली जो टर्म आशिल्लो रमेशा तेन्नासून स्टार्ट जाल्लो पूण आतां ह्या टर्माक इजोर बाबान हो प्रश्न तडी लायला आनी मोठी जी पायपलायन आसा उदकाची ही पायपलायन घातलेल्यान सॉल्व करूं बेजीक नेसेसिटी दिवपाकच जाय खंयच्या आमदारान केलें इम्पॉर्टंट ना पूण उदक लोकांक मेळ्ळें आतां उदक थंय पावना हो मेजर गजाल कितें गांवडोंगरी वाठारांत थंय जो हें आसा
तुगेलो डॅम आसा थंय ट्रिटमेंट प्लांट आनी हेर गजाली अजून त्यो सोयीस्कर जावना म्हणून थंय अजून उदक स्टार्ट जावना. एकदां तर जालें म्हाका दिसता उदकाची समस्या काणकोणच्यान सुट्टली. बरोबर. म्हाका सांग आतां अनएम्प्लॉयमेंटचो इश्यू भयंकर येयलो. हांगासर जॉब ना म्हणटा. हांगासर एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आशिल्ली तेंचे सुद्दां खुबशे बंद जाले अशें म्हणटा. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा आसा मोठ्या आशेन सरकारान स्टार्ट केल्ली पूण काणकोण हो भाग पयस पडलेल्यान खंय तरी जेणी स्टार्ट केल्ल्यो जायत्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्यो इन्वर्टराची घातलेली किंवा हेजी घातलेली आमची बिस्किटाची इंडस्ट्री तेंकां ते ट्रान्सपोर्टेशना प्रॉब्लेम जावपाक लागलो म्हणून ते वर्कआवट जायना जालें म्हणून कांय इंडस्ट्री बंद पडल्यो. आनीक मोठी इंडस्ट्री म्हळ्यार गांवचे लोक कशें मागता की नॉन पोल्युटेड इंडस्ट्री जाय म्हणून नॉन पोल्युटेड. सो हेजेर विचार हय. पूण ताजेर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर स्पेशल कितें जावं शकतलें हांगा त्या दृश्टिकोनांतल्यान? एम्प्लॉयमेंट फक्त इंडस्ट्री हाडल्यार आनी गव्हर्मेंट जॉबांतल्यान सुट्टा तशें म्हाका दिसना चेडूं आनी 10 वर्सां 50 वर्सां गेले जाल्यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अजून कोणाचोच प्रयत्न जायना. बायलांक खंय सक्षम करचें किंवा युवकांक घरा कडेन कितें प्रॉडक्ट करून तांकां मार्केट कशें मेळोवन दिवचें ह्या दृश्टीन कोण विचारच अजून जायना. हांव लिडर्सांचेर येता. हांगासरल्या आतांची बीजेपीची तिकेट म्हाका दिसता अजून कांय हें जायना. कोण म्हणटा रमेश तवडकर, कोण म्हणटा इजिदोर. काँग्रेसीन आपली तिकेट फिक्स केल्ली आसा, जनार्दन भंडारी हांकां दिल्ली आसा. आपाची तिकेट कन्फर्म आसा, आरजीची तिकेट कन्फर्म आसा. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? काणकोणांत एकूण 33,000 प्लस मतदार आसा. म्युन्सिपालिटी एरियेक 11,000 मतदार आसा आनी बाकीचे मतदार हेर 5 पंचायतींतले. काणकोण हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो बालेकिल्लो अशी पयलीं आमी म्हणटाले. आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना. मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हळू तेजी वर्चस्व कमी जातकीर बीजेपीन ह्या पक्ष हेजेर वर्चस्व जमयलें. बीजेपी लास्ट टायम कितें जालें बीजेपीचोच एक रुलींग मंत्री जो आशिल्लो रमेश तवडकर एका टायमार तिकेट डिनाय केल्ल्यान तेजी बंडखोरी जाली आनीक फुटाफुटी जाली आनीक इजदोर फेर्नांडीस हे निवडून येयले. आनी हें आतां पळय आसा आतां सद्या दावेदार दोग जाण आसा परत इजदोर फेर्नांडीस आनीक रमेश तवडकर हे दावेदार दोग जाण आसा. हें परत फुटाफुटी जावन कितें जायत हेजी कांय गॅरंटी ना कितें जायत म्हणून. आनी आतां पयलीं कशें आसतालें गेम 1 to 1 आसताली किंवा 3 जाण आसताले. आतां फॅक्ट खूब आहा. आरजी म्हणून आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो प्रशांत आसा, आम आदमीचो अनूप कुडतरकर आसा. मागीर समज रमेश तवडकराक तिकेट दिली किंवा इजदोराक तिकेट दिली एकल्या तिकेट दिल्यार दुसरी कितें करतलो तेजेर आसा. विजय पळयकोट आसा एक्स MLA. बरोबर. आतां काँग्रेसीचो जनार्दन भंडारी आसा. ही स्प्लीट ऑफ वोट्स जातली. बीजेपीची वोट्स आसा ती आतां इवन विजय हो बीजेपी आशिल्लो कांय प्रमाणात विजया कडेन बीजेपी वोट्स आसतली. आतां इजदोर बाब भितर सरलेलो बीजेपी कांय प्रमाणाक बीजेपीची मतां इजदोर बाबा कडेन आसतली, रमेश बाबा कडेन म्हणजे वोट स्प्लीट वोट जावन खंय कितें जाय तेजें कांयच सांगपाक जायना. खंयच्याय भविश्यकाराच्यान म्हाका दिसता सांगपाक जावपाना. सो म्हाका दिसता खूब इंट्रस्टींग मतदारसंघ आसा. वेट एंड वॉच करपाची गरज आसा हांगासर. आनी इलेक्शन जशें जातलें रिजल्ट जातलो सगळ्यांची नजर काणकोण आसतली. कारण अशा तरेचें कॅल्क्युलेशन हांगासर आसा की बीजेपीचे 3गूय जाण बसतले जे बीजेपीचेच. आतां इजिदोर म्हणून बीजेपीचोच म्हणपाक शकता. रमेश तवडकर ते म्हणटा बीजेपीचे तिकेट मेळपाक शकता. विजय पै खोत हे बीजेपीचेच पयलीं पासून. हे 3गूय जाण रावतले. काँग्रेसीचे जे आसा ते म्हाका दिसता जनार्दन भंडारी एकूच आसा सद्याक आनी आसा हांगासर नांवांची काँग्रेसीची फायनलायज काँग्रेसीची माधव देसाय आशिल्ले, चेतन बाब आशिल्ले. रावतले अपक्ष बीन अशें दिसता अजून तर कांय तशी स्पश्ट करूना पूण तेंची भुमिका कितें आहा तेंय आसतली. बरोबर. तेंची भुमिका कितें आहा ताजेरूय आसा. आरजी बरोच हांगासर आवाज जाला. आरजीचो बरोच फोर्स एक निर्माण जाला हांगासर. आपचो तसोच कांय प्रमाणान हांगासर बऱ्यापैकी आवाज जाता. इंट्रस्टींग आसा आनी पळोवपाक जाय की कितें जाता तें. भवेश बाब थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.